नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज सगळे गोंयचे विशय घेवया कारण फाटले खेपेक आमी सगळे राष्ट्रीय विशय घेतिल्ले आनी ताका प्रतिसाद तुमचो बरो आयलो. पण लास्टाक आमकां घुवन फिरून गोंयच्या विशयांचेर पावूंकच जाय आनी आमचे चारय एडिटर आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जोयल आफान्सो आनी एक सुयश गावणेकर. आनी एक पयलो विशय म्हाका दिसता की फाटले 2 दीस जे आमी इनवेस्ट गोवा आयकतात आनी त्या इनवेस्ट गोवा भितर किती बाबा प्रॉस्पेक्ट्स आसात आनी खरेंच गोंयांत येवन इनवेस्ट करपा सारकी परिस्थिती आसा काय कितें आनी जाणी गोंया भितर ऑलरेडी इनवेस्ट केलां ते कितें म्हणटात हाजे वयल्यान सुरवात करया. सुयश, तुजे कडच्यान स्टार्ट करया. इनवेस्ट गोवा सारको आसा ते तुगेले नवीन हें जाल्लें, राज्य सरकारांची एक एक्टिविटी तयार जाल्ली की प्रत्येकाक आपोआप आनी इनवेस्ट करा म्हणून. गोंयची जर सद्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार हे कितले फलदायी दिसता? इन्वेस्टमेंट आतां हाडटना ओवरऑल इंडियेचे पिक्चर पळयत जाल्यार सांगता मोस्टली MNCs आर इन्वेस्टींग. आतां MNCs जेन्ना इन्वेस्ट करतात इंडियेचे 3 मेजर प्रॉब्लेम कितें तेच गोंयांक लागून. एक म्हणजे टॅक्सेशन लॉस, दुसरें लेबर लॉस आनी तिसरें लँड लॉस. हे तिनूय इंडियेक प्रचंड किचकटीच्यो गजाली, करप्शनाच्यो गजाली. ताका लागून खंयचोच इन्वेस्टर हांगा इन्वेस्ट करतना त्या गजालींचो पयलीं विचार करता. एक म्हणजे टॅक्सेशन किचकट, कोणें सरकारान कितलेंय म्हणून तशें तें सुरळीत ना, लँड लॉस आनी तिसरें लेबर लॉस. आतां हाका लागून जनरली ट्रेंड कसो दिसता आतां हें सगळें करपाक इंडियेक येवन त्रासां पडचे परस ते कितें करतात, टॅक्स हेवन जीं आसात ग्लोबली थंय इन्वेस्ट करतात. इंडिये कडेन चीप लेबर पावर आसा, इंटेलॅक्च्युअल पावर इंडिये कडेन आसा, इंटेलॅक्ट आसा, चीप लेबर आसा इंटेलॅक्च्युअल. त्या टॅक्स हेवनांनी ते वतात, हांगची चीप लेबर ते थंय व्हरतात. सो तांकां टॅक्स हेवनूय मेळ्ळें, सगळे प्रश्न मिटले आनी तांकां चीप लेबरूय मेळ्ळें, प्रॉफिटेबिलिटी तांची वाडली. तीच जर इंडियेक येत, इंडियेक तांकां एक म्हणजे हे तिनूय गजाली लागतात. आनी चवथो जो मेजर फॅक्टर आतां प्रेशर येता इंडस्ट्रीचेर दॅट इज रिजर्वेशन. यू कांट एप्लाय रिजर्वेशन टू प्रायवेट इंडस्ट्री. कित्याक दे आर हियर फॉर प्रॉफीट मेकींग, दे आर हियर फॉर मेरिट्स. सो हें जेन्ना सगळें येता आतां होच मुद्दो काड आनी गोंयच्या इंडस्ट्रीक लाय. 3700 स्क्वेअर किलोमिटरांची हें तुमी SEZचे वचून तुमचे कडेन जमनी परत घेवपा जायना. तुमचे कडेन जमनी खंय आसात? 40-50 प्लॉट घेवन तुमी फॉरेन इन्वेस्टर हाडटले हांगा. दुसरें, यू आर अ हाय टॅक्सेशनल. हांगा खूब रिग्रेसीव टॅक्सेशन आसा. हाय टॅक्सेशन आशिल्ल्यान हाय इन्फ्लेशन आसा. ताका लागून हांगा बेसीक सॅलरी स्केल्स ज्यो आसा त्यो व्हेरी हाय. तुमी फाटलो जो 2 वर्सां फाटलो जो सर्वे आयिल्लो 2022चो, दो पोस्ट कोवीड गोंयची बेस सॅलरी इज अरावंड 25,000. whereas if you compare it with other states it is in the range of 9,000, 10,000, 11,000 बेस सॅलरी. म्हणजे गोंय सॅलरीच्या बाबतींत बेस इतली इन्फ्लेटेड आसा तो कितें करता, उत्तर प्रदेशांतले, बिहारांतले, आतां इंडियेचो ट्रेंड कसो, हाय GDP आनी हाय पर कॅपिटा ज्यो स्टेट्स आसा लायक केरळ, पंजाब, गोवा, ते भुरगे भायर वतात, कॅनडा वतात सगळे, तांकां ह्यो सॅलरी पावनात. whereas UP, बिहार वीच आर लो पर कॅपिटा त्यो हांचो स्पेस घेतात. सो हांगा 25,000चे बेस सॅलरीचेर तो कित्याक जॉब दितलो? तो तांकां घेवन 8-10 हजारां काम करता. सो तुमी इंडस्ट्री एट ऑल जरी आयली 80% तुमचे भुरगे थंय लागतले हे अपेक्षीत दवरूं शकना. दोज वॅकन्सीज वील बी टेकन ओवर बाय. पांडुरंग, आमचे कडेन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आसा, IDC आसा, IPB आसा आनी आतां आमी इनवेस्ट गोवा म्हणटात. पण सद्याक जी आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींची परिस्थिती आसूं, मागीर अवेलेबिलिटी ऑफ लँड धरून ते हांगचे एक्झिस्टींग आमगेले उद्देजक कितें म्हणटात? मुळात प्रमोद, हे जो इन्वेस्ट गोवा आशिल्लो तो इन्वेस्ट गोवा आसूं न्ही, तो इव्हेंट गोवा. हे इव्हेंट करपाचे प्रकार सगळे, एक मिनिस्टर, एक आमदार कोण तरी येता, आपले आयडिया काडटा आनी एक मोठो इव्हेंट करता, कोट्यांनी रुपया खर्च करता आनी ताचो आउटकम कोण दाखयना.
हेंच्यांनी दाखोवपाचो इन्वेस्ट गोवाचो आउटकम कितें आहा तो. IDCचं इनॉल आशिल्ली, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आशिल्ले, हो म्हाका दिसता एक कन्सेप्ट आशिल्लो जो म्हणजे देशांतल्या किंवा देशा भायल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक एट्रॅक्ट करपाचो काय आजून तरी आउटकम ताचो काय येवना भायर. म्हणजे हे हातून इन्वेस्ट गोवान घडलें कितें, कितल्या कोटींचे बिझनेस जशें की उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगालाक जे जाता व्हडले व्हडले समीट जाता बिझनेस समीट, तातूंतल्यान एक आउटकम येता की इतक्या हजार कोटींची इन्वेस्टमेंट येयली आमच्या कडेन, येवपाक इंट्रस्टेड आहा म्हणून अशें. सो हांगा एक दोन प्रोजेक्ट जर सोडले जाल्यार हे हातूंतल्यान आमकां व्हडलेशें काय दिसूंक ना. ही पयली गजाल. सो म्हाका दिसता की हो इव्हेंट गोवाचोच कन्सेप्ट. कित्याक आमी हेच्या पयलीं पळयलां, हांवें म्हाज्या हितून फाटल्या 24 वर्सान IT पॉलिसी नांवाचें एक प्रकरण पळयलां, इंडस्ट्री पॉलिसी नांवाचें एक प्रकरण पळयलां, इलेक्ट्रॉनीक पार्क तुयेचें प्रकरण पळयलां, IT हॅबिटॅट दोनापावलाचें प्रकरण पळयलां, IT पार्क चिमलाचें प्रकरण पळयलां, पर्वरीचो IT पार्क पळयला, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन पळयला. हे सगळ्यो गजाली आमी पळयल्या. भितरली आयज कन्वेन्शन सेंटराचें नांव एक गजाल आमी आयकली फाटल्या 5-10 वर्सान. ह्यो सगळ्यो आयकल्या. येयलो मंत्री आपलो कितें तरी कन्सेप्ट हाडटा, लँड एक्विजिशन आनी कितें कर म्हणटा आनी तातूंतल्यान पयशे सगळे खर्च करता आनी आयज मेरेन गोंयांत हितूंतली एकूय गजाल जाग्यार पडलेली ना. हे सगळें इव्हेंट करपाचें. येयलो मंत्री आपूण कन्सेप्ट करता, इव्हेंट करता. कितें तरी ताचो हेतू आसता हेंच्या फाटल्यान हें गोंयच्या कल्याणाचें कितें आसा अशें म्हाका हेतूंतल्यान दिसूंक ना. आनी हे आतां मेरेनच्यो घटना जर सगळ्यो पळयल्यो आनी हे जे वेगवेगळे पार्क हाडपाच्या नांवान जे कितें केलें फाटलीं 5-10 वर्सांची, 10-15 वर्सां, ही सगळीं फकाणां. जेन्ना बरें इंडस्ट्री जर खरोच येवपाक जाय न्ही जाल्यार ते पद्दतीचें वातावरण तयार जाय गोंयांत, जें वातावरण आमच्या कडेन ना. आमच्या कडेन फार्मा इंडस्ट्री मोठी आसा, IT इंडस्ट्री आमच्या कडेन मोठी आसा, लॉजिस्टीक आसा आमच्या कडेन. सो ह्यो सगळ्यो गजाली हेंचोच डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. फूड प्रोडक्शन आसा आमच्या कडेन. ह्या सगळ्या गजालींचे म्हाका दिसता हेंचोच डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी हेंचो विस्तार जावपाक जाय. तसो जावंक ना. जसो सुयशान म्हटलो की आमकां कामगार सुद्दां हे जे हांगासरले आसात ते गोंयकारांक हांगा काम मेळना. आमचो गोंयकार चड पगार मागता अशें म्हणून ते कारणां दाखोवन गोंयकारांक सुद्दां भायर दवरतात ते लोक. हे सगळे गोंया भायल्यान कामगार हाडून चलयतात. हे सगळे मॅच चल्ले आसा इंडस्ट्रियल सेक्टरान गोंयांतल्या. आनी होच मिनिस्टर म्हाका दिसता फाटल्या फावटीच्यान आमी फाटली 5-10 वर्सां जर पळयलो प्रमोद जाल्यार तूं काडून पळय, सिनारियो इंडस्ट्रियल सेक्टरांतलो सामको भयानक आसा. आनी खंयचेच नवे IPPचे सांगू नाकात, खंयचेच नवे प्रोजेक्ट हांगा इस्टाब्लीश जाले फाटल्या 10-15 वर्सान अशें कोण तरी सांगचें की हे नवें सुरू जालां. तुका IPPC सांगनाक म्हणटा, बट जोयल वी हॅव सीन दॅट इंडस्ट्री बॉडीज हॅव गॉन ऑन रिकॉर्ड अँड स्पोकन अबाउट करप्शन. Industries bodies have gone on, usually which is not the case. Usually they are quite hesitant to talk about these matters, but they said that it has reached to a level that they can't tolerate it anymore. So at the same time we are doing Invest Goa. It's a good concept. You want people to bring in investment, but will people bring in investment? See, per se, if you see, Invest Goa is a good concept. Basically you are inviting other states to invest in Goa. If you look at it plainly, it seems to be a good concept. You're marketing Goa to the industrial world outside. So, but we have this kind of concepts earlier, job fair केले आनी कितें केलें तेंचो accountability or तेंचो postmortem मागीर जायत ना आमकां कितले इफेक्ट केला. आतां now the government is again going with ease of doing business. They have taken substantial steps in that regard, ease of doing business म्हणून आनी येतले म्हणून. But are we going to take stock of this afterwards, later on, how many industries have come on board and whether what is the benefit for Goa? This is our. Secondly, employment is one of the biggest factor in this whole Invest Goa. Yes. Thinking that maybe that is one area where we will be able to help our jobless youth. But situation sagla tashe, is it really practical in the given scenario when outside labor is cheaper? Are these private industries going to take local labor? And what kind of industries do we want? Yeah, and what kind of industries do we want? Finally, AJ Whelan to a certain extent Pandurang म्हणटा तसो की इव्हेंट सो करून एक environment तयार केला, but whether it is going to benefit Goa will be a huge question mark, because there are so many things which need to be, the environment which is required for industries to come on board, to facilitate their entry into Goa, kind of a support which is required, whether the state is giving that kind of a support. कित्याक हेजे पयलीं industries टाटा बाय बाय म्हणून गेलाय. Industries have actually shown interest in असली हे जाल्या सगळी इव्हेंट जाल्या, पण they have shown interest and they have just exited Goa because they have clearly gone on record saying that the environment is not conducive for industries in Goa. त्याच पॉयंटाचेर किशोर, इंडस्ट्रियल इस्टेटीची जर आमची परिस्थिती पळयली ते थंय तुगेले रडटात. इंडस्ट्रीज बॉडीज म्हणटात
की बाबा हें तुमगे सोंसना म्हण आमकां, आनी आमी इन्वेस्ट गोवा म्हणटात आनी येदो व्हडलो दबाजो करतात. तुका दिसता एक खंय तरी पावतले? प्रमोद, एक गजाल, हालींच गोंयचे आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हांचो 85वा वाडदीस जालो. हय. आणि प्रताप सिंग राणे हांणी खऱ्या अर्थान गोंयांत इंडस्ट्रियल क्रांती म्हणजे औद्योगिक क्रांती म्हणटा ती प्रताप सिंग राणेच्या कार्यकाळान सुरू जाली. आता पांडुरंगान वदळ जशें म्हटलें की IPBचे आमी उलोवयाच नाका. IPB ही संकल्पनाच हाडपाचें कारण इट इज इनडायरेक्टली टू एट्रॅक्ट इन्वेस्टमेंट. 50,000 कोटीचे इन्वेस्टमेंट आणि 25,000 जॉब्स अशा पद्दतीचे तेचे टार्गेट असलें. खंय पावलें तें टार्गेट? कितले कोटी इन्वेस्टमेंट जालें आनी कितले जॉब्स मेळ्ळे? आंकडे दितात, तुका सांगता हांव. फटिंगगिरी प्रत्येक प्रपोजलाक आपूण इतले जॉब दितलो म्हणून तो आंकडो दिता, तेचे मागीर प्रपोजल पास जाता. प्रत्यक्षान तितल्या जाणांक जॉब मेळटात काय कितें? एकावंटेबिलिटी कसलीच ना. हे जशें सगळ्यांनी म्हटलें तशें हो इव्हेंट, आनी हो इव्हेंट फक्त गोंयांत न्हू, देशभरांत ज्या ज्या राज्यांनी भाजपाची सरकारां आसात थंय अशा पद्दतीचे इव्हेंट, इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव म्हणून व्हडले व्हडले जायत असतात. व्हडले व्हडले उद्योजक थंय येतात, तेंचे व्हडले व्हडले बरे पावरफूल व्हिडियोज येतात, बरें उलोवप जाता त्या स्टेटी बद्दल, आनी आमकां इच्छा आसा ह्या स्टेटीन येवन इन्वेस्ट करची अशें एक पॉझिटीव पिक्चर क्रिएट करप आनी तातूंतल्यान लोकांनी तें समाधान मानप, इतलोच तेचो अर्थ. सद्या गरज आसा आमच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीचो रिव्यू घेवपाची की बाबा कितें परिस्थिती आहा, आमकां कसल्या पद्दतीचे इंडस्ट्रीज जाय, कसल्या पद्दतीचो वर्क फोर्स आमच्या कडेन आसा. भायरसून मायग्रेट केल्लेले लेबर आतां आमकां गोंयांत उपकारचें ना, कारण ऑलरेडी गोंय पयलींच मायग्रेशनान पॅक जाल्लेलें आसा. सो आसा त्या ह्युमन रिसोर्साचो कसो उपयोग आमच्यान करूं येता. IT सॅक्टराचेर आतां मागीर इतलीं वर्सां आयता IT सॅक्टराचेर कितें जालां? पंतप्रधान गोंयांत येता, तांणी इलेक्ट्रॉनीक सिटी आनी IT हब हांगा सांताक्रूज का चिंबल तेचे फावंडेशन स्टोन पंतप्रधानाच्या हस्ते जाल्ले. खंय जाले ते, खंय गेले प्रोजेक्ट? आनी तातूंतल्या तातूंत आमचो उद्योग मंत्री म्हणटा की आमी परत IT हॅबिटेट दोनापावलचो रिवॅम्प करता म्हणून. अरे त्या दोनापावलच्या IT हॅबिटेटाचेर तुमी कन्वेन्शन सेंटर हाडपाक ऑलरेडी टेंडरूय प्रोसेस जालो आनी सगळो. आतां खंयसून तो जागो जालो? म्हणजे हे न्हिजल्या काय कितें? काय फक्त वयतात चल आयज कोट घाला म्हणी थंय भाशण दिवप, आयज कोट घाला म्हणी थंय हे कितें? इन्वेस्टमेंटाक इंडस्ट्रीजान तो इन्वेस्ट करतलोच, पण हांच्या बोल्सान इन्वेस्ट करपाची गरज पडटा पळय, ना जाल्यार कांय झाला ना. किशोरान आतां तो हाजो जो IPBचो मुद्दो काडला ताजे वयल्यान एक गजाल. IPB वॉज अ सिंगल विंडो. वेन फॉर ईज ऑफ डुईंग बिजनेस जेन्ना तुमी सिंगल विंडो म्हणून इंडस्ट्री खातीर प्रपोज करतात, सिंगल विंडो मिन्स ऑल अप्रुवल एक विंडोंतल्यान. वेरेज कोर्टाक जेन्ना हो इशू गेलो, गव्हर्मेंट इज ऑन रेकॉर्ड इन द हायकोर्ट दॅट IPB इज नॉट अ फायनल अप्रुवल बॉडी. इट इज ओनली अ इन प्रिंसिपल प्रोविजनल. जेन्ना IPB सगळे एक्ट बायपास करता म्हणून इशू जालो, तुम्ही टावन एंड कंट्रीचे सगळ्या पावर आपल्या कडेन, हेल्थाचे आपल्या कडेन घेता, फायराचे आपल्या कडेन घेता, लँड रुल्स आपल्या कडेन घेतात सगळे डिपार्टमेंट. हो जेन्ना इशू जालो, कोर्टाक जख मारीत कोर्टा फुडें स्टेटमेंट केलो सरकारान दॅट इट इज नॉट टेकिंग एनी युसर्पिंग एनी डिपार्टमेंट्स पावर, इट इज जस्ट अ इन प्रिंसिपल एग्रीइंग बॉडी. सगळीं अप्रुवलां आशिल्ल्या त्याच डिपार्टमेंटान दिवपाची. IPB कडेन प्रपोजल घेवन गेल्ल्या एका बिझनेसमॅनान म्हाका एक दीस सांगिल्लें दॅट युअर सिंगल विंडो लिड्स टू मल्टिपल डोर्स म्हणून. आनी दुसरी गजाल, दोन गजाली आसात. तिसऱ्यो, रेक्रुटमेंटा खातीर जो प्रेशर येता, हो देश 140 कोटीचो, जगाच्या 20% लोकसंख्येचो, पूण ह्या जगाचे 20% रिसोर्सीस ह्या देशा कडेन ना. ह्या जगाचे फक्त 1.5% रिसोर्सीस ह्या देशा कडेन आसा. म्हणजे कडेन हो 140 लोक खंय वचचो पडलो? ह्या 140 लोकांक हो देश पोसूं शकना, ताका भायल्यांनीच पोसूं जाय. सो स्किलिंग हॅज टू बी नॉट जस्ट इन इंडिया, भायर सुद्दां कसले जॉब लागता ताजे इंडियेक स्किलिंग जावं जाय. आनी तिसरी जी गोंयांक चलता सद्या, गोंया फाटलो जो लेबर मेळावो ताणें इशू काडलो, 5,000 न्ही 500 सुद्दां इंडस्ट्रीचेर तुमी इतले मेळावे करून प्रेशर हाडटा जॉब भरपा करता करता. तुमची ताक ना, तुमी 60,000 भरले तांकां बेकार उडयले. आनी आतां कितें धरलें जाणा, गव्हर्मेंटाची स्पेंडींग कॅपेसिटी इतली गेल्या, म्हणजे बजेट काटोकाट आसता. रेवेन्यू सॅलरीचेर वता, पावर खर्चाचेर वता, इंट्रस्ट पेमेंटाचेर वता. स्पेंडींग कॅपेसिटी कमी जाल्ल्यान ऑल द रेवेन्यू फंडींग जॉब्स आर बीइंग डन थ्रू CSR. CSR ऑथॉरिटी कित्याक केल्ली?
ऑथॉरिटी केली करता CSRचे काम कितें द बॅलन्स शीट ऑफ अ कंपनी शूड बी इन प्रॉफिट त्या प्रॉफिटाच्या 2% शूड बी इन CSR तुम्ही त्या कंपन्यांचे बॅलन्स शीट पळयना कांय पळयना तो लॉस हा प्रॉफिट कित्याक पळयनात तूं CSR कर म्हणल्यार कर तूं सगळे इव्हेंट पळय गोंयांत कितें चल्लां तें फाटल्या वर्सभराक ह्यो त्यो कंपन्यो तांकां हाडटात तांचे कडेन MOU करतात स्टेजीर उबे करतात आनी ते रेव्हेन्यूची रस्त्याची आनी वॉटर रिसोर्स आनी PWDची कामां करतात थ्रू CSR इज मेंट CSRचे मॅन्डेट कितें एज पर एक्ट बरोबर इट इज फॉर रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट आनी खंयच तो पयसो घालूंक जायना तुमी रिसर्च डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट तांचे कडेन करता करता रेव्हेन्यू रिसोर्साची कामां इंडस्ट्री करूंक लागल्यो आनी ह्या मुद्द्या This is ease of business. दिस इज आतां कितें म्हणप तें खबर ना म्हाका इज म्हणप काय कितें म्हणप तें बट हाजे वयल्यान आमी दुसऱ्या मुद्द्याचेर या विकासाच्या बाबतींत आमी उलयतात पांडुरंग सो पयर सदानंद शेट नानावडे हांणी सांगलें की भारतीय जनता पक्षाचें नवें भवन 3 मजली हें तें उबारता म्हणून हांव सद्दां येतना म्हाका तें काँग्रेस हावस पळोवन म्हाका कितें म्हणचें तें कळना भाड्याचें आशिल्लें ते काँग्रेस इतली वर्सां सत्तेर आसून तांच्यांनी भाड्याच्या घरांतल्यान तुगेलें स्वताच्या घरां वचपा जालें ना BJP आज स्वताच्या एका घरांतल्यान बिल्डिंगे वता म्हणटा हें आयकून कशें दिसलें तुका न्ही फाटल्या एक 10-20 वर्सांनी भाजपाचो म्हणजे भाजपाची त्या हेजी प्रगती जर पळयली म्हणजे जे ऑफिस ते एड आसलें ते एड कोण तरी आख्खो फ्लोरच घेतलो बी मागीर आनी पॉश म्हणजे एकदम गोंयांत जर राजकीय पक्षाचे ऑफिस कोणाचें बरें आसा जाल्यार ते एकमेव पार्टी आहा BJP कारण सत्तेन आहा फाटले 10 वर्सां ते आनी तांच्या कडेन ते नियोजन तांचें खूब बरें आसता सो वेरज काँग्रेसच्या बाबड्याचें कितें जालां की ज्या कार्यालयाचेर खर्च करपा खातीर एका तेंपार विश्वविद्यालयान आलेक्स सिकेरा खर्च करताले की जे हात सोडून खर्च करताले आनी ते कार्यालय तेंच्यांनी बरें हें दवरलेलें सो तेच्या उपरांत जालें अशें की अनेक लिडर काँग्रेस सोडून गेले आनी काँग्रेसीचे म्हाका दिसता एक म्हणजे बील सुद्दां एकदां कितें तरी थकबाकी आशिल्ली अशें कितें तरी काय रेंट कितें तरी इतकी तेंची वायट परिस्थिती आशिल्ली आनी आतां म्हाका दिसता परिस्थिती काय इतकी बरी आसा अशी ना जो कोण बाबडो अध्यक्ष जाता ताकाच ताचेर खर्च करचे पडटा हे एक फावट किशोर कडेन म्हाका एका लिडरान सांगलें की वर्स म्हयन्याक 5 लाख खर्च आसता पार्टी तो सुद्दां सुटना हांगा म्हणून सो इतकी तेंची वायट परिस्थिती आसा काँग्रेसीचेर आमी त्या बाबतींत ते हे करपाची गरज ना पूण पार्टी म्हणून तांच्यानी इतकी चलयली जे पयशे पार्टी कॉर्पस फंड करपाक जाय आशिल्लो तो फुडारांक वापरपाक जाय तो काँग्रेसीन केन्ना केलो ना काँग्रेसच्या लिडरांनी पार्टीक केन्ना काय दिवंक ना दिले आसतले जाल्यार ते दिले आसतले पूण गोंयांत तर अशें कांय ना हेंच्या पात्राक सो वेर दुसरे वाटेन भारतीय जनता पार्टीचे लिडर जे आसात त्यांची बॉडीच इतकी बरी आसता ती कोर कमिटी आणि हे जे अध्यक्ष विध्यक्ष हे सगळे पद्धतीन पयलीं आपल्या पक्षाचे हे पळयतात आणि आयज ते स्वतंत्र इमारतीत वयता सांगून ते व्हड म्हाका दिसता बिल्डिंगेचे ते हेलिपॅड कितें तरी करपाचें चल्लां दिसता तेंचे सो इतलो व्हडलो बरो प्रोजेक्ट ते बांदतात सो ही तेंची प्रगती म्हणपाची प्रगती आता त्या प्रगतीचेर जॉयल कितें दिसता तुका डू यू थिंक दिस स्टेट ऑफ द बिल्डिंग रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिक्स ऑफ द डे Yes, Pramod, it certainly shows that BJP has gone from pillar to strength now, आणि फुडें वचत आसा बट क्रेडिट टू देम बिकॉज ही काँग्रेसाचें कंपॅरिजन करूंक शकत ना आमी बिकॉज काँग्रेस इज इन कंप्लीट डिसरे आनी सामकें डिसमेंटल जाल्लें आसा आनी केन्नाच तेणी आमकां सिरियसली कन्सिडर काँग्रेस 17 आसतना तांणी काँग्रेस जाग्यार घाले करूंकूच ना सो नाव वेन देर इज दीस कायंड ऑफ अ डिसिजन कमींग इन दॅट वी आर गोईंग टू बिल्ड समथींग then it is their efforts, it is their thinking, it is their foresight. Maybe they want to go ahead and build the party structure also and this structure also. गोवाला सुरुवात केले at least BJP seriously investing in the party investing in the party and going forward it will be beneficial for the party itself. They have their own headquarters, they'll have their own base as such. So all in all a good thing for them. कित्या प्रश्न विचारलो किशोर कारण म्हाका याद जाता गोवा फॉरवर्ड ब्रीफ काळा खातीर सत्तेर आयले तांणी स्वताचें ऑफिस घेतलें बरोबर MGचे तांणी तुगेलें एक ऑफिस घेवन एक मातशें बरे भशेन दवरलां आपल्यालें RG सुद्दां इतली नवी पार्टी आसून तांणी एक आपल्यालें बरे भशेन दवरलां ऑफिस की काँग्रेसीचें कितें तूं आतां म्हाका ते मोबायल दाखयनाका परत ही काँग्रेसीचो मोबायल वा BJPचो मोबायल म्हणून तो हाडला बरें जालें हय सो ही आतां कितें परिस्थिती ना प्रमोद 24 वर्सां गोंयांत काँग्रेसीन राजवट केली आणि सदांच आमी पळयलें की इलेक्शनाच्या टायमारूच त्या इलेक्शन म्हणजे पक्षाच्या ऑफिसाची तांकां गरज पडटा मागीर 5 वर्सां तांकां गरज पडना सो गरज पडना म्हणून कदाचित तेंच्यांनी स्वताचें काँग्रेस भवन उबारूंक नासतलें
दुसरी गजाल 5 वर्सांचो हय. 6 म्हयन्या खातीर केन्ना- गरज 6 पडटा म्हयन्या कित्याक हे करप खर्च केन्ना तरी हे चिंतलेंच ना बीजेपी आता काँग्रेसी फाटल्यान 16 वर्सां सत्तेर आसपी आता दुसरो पक्ष जालो 14 वर्सां MGPची म्हणजे आता सेकंड 16 to 24 आणि थोडे वर्सां उरल्या तांकां तेकाय फाटी मारपाक आणि काल जशें गोवन वार्तान मेसेज केल्लो तसो ह्या आफ्टर स्टेटहूड प्रताप सिंग राणेक म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंतान फाटी घालून स्टेटहुडा नंतर सगळ्यांत जास्त काळ मुख्यमंत्री रावले दोतर प्रमोद सावंत आणि अशें आसतना जर तेंचें ऑफिस उबें जाता जाल्यार प्रगतीच म्हणपाची ती. एक मत न्ही काँग्रेसीक फसयलो ह्या लोकांनी म्हणजे जे कोण सोडून गेले संदी मेळटा तेन्ना तेन्ना आयराम गायराम जे जाले तेंच्यांनी पार्टीक काय दिवं ना पार्टीक वयर काडूं ना तेंच्यांनी केन्ना म्हणून ते ऑफिसात असे उरले आणि ते सगळे ते म्हणजे आज जे पाळ पडलेले आसा पार्टीच्या स्टेटीच्या हेचेर हे सगळे लिडर तूं जे दिसता काँग्रेस इतली बाबडी जे फायदो घेवन ते पळल्यात दुसरे कडेन ते जबाबदार साहेब ते जबाबदार म्हणटा जे काँग्रेस सोडून गेले ते जबाबदार काँग्रेस हावसाचे दशेक बेजिकली कल्चराचे डिफरन्स ते कशें आहा BJPक इन्वेस्टमेंट कल्चर आसा तें इन्वेस्टमेंट कल्चर तुका सरकारांकूय दिसता तांच्या पार्टीकूय दिसता जें येता तूं जर ग्रो जातलो तूं इन्वेस्ट करूं जाय तें इन्वेस्टमेंट कल्चर आतां पार्टी ह्या दोनूय पार्टी मदीं बेजीक डिफरन्स कितें एक हात हाका हेरिटेज ब्रँड व्हॅल्यू आसा काँग्रेसीक पक्ष म्हणून वालोर ना काँग्रेस इज नॉट अ पार्टी इट इज नॉट अ ऑर्गनायझेशन पूण 1885 ती एओ ह्युमान सुरू केल्ली ब्रिटिशान सुरू केल्ली ती तेन्नाच्यान तिजो ब्रँड व्हॅल्यू वाडला त्या हाताचो त्या हाताक दर इलेक्शना वेळार ब्रँड व्हॅल्यू तितलो आसता सो म्हणून तिजें ऑर्गनायझेशन केन्नाच डेवलप जावपाक पावलें ना सो अजुनूय त्या गांधींनी त्या हाताकच वापरलो आतां BJPचें कशें आहा दे डिवेस्ट म्हणून काँग्रेसीचे एकदां पयसो तो वयर गेलो हांगच्यान वयर गेलो की तो वयर ब्लॅक होल तो नाच जाता वयर तो परत येना वेरेज BJPक तो इन्वेस्ट जावन परत येता इवन इलेक्टोरल बॉन्ड्स जे आतां काडल्या तूं तांचो डाटा पळोवशी SBI कडेन जे इलेक्टोरल बॉन्ड्स येता ए रेशियो इज 80 versus 20 80% BJPक येता तें फंडींग आनी तें ताजें बॅलन्स शिटाचेर वेवस्थीत अशें करून एक्सपेंडिचरूय दाखयतात वेरेज जो जर काँग्रेसीक गेल्लो कंपेर कर हेच जर इलेक्टोरल बॉन्ड्स 80% काँग्रेस ते खंय तरी नॅशनल हेराल्ड खंय तरी यंग इंडिया करून ते ब्लॅक होलांत वचपाचें सो दीस इज द डिफरन्स बेजीक इन्वेस्टमेंट कल्चर तें आनी ऑर्गनायझेशनल कल्चर हांवें केन्नाच चिंतलें नाशिल्लें की आमी बिझनेसाच्या इन्वेस्टमेंटा वयल्यान पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंटाचेर आयची भागा भितर पावतले पूण आमचो वेळ सोंपला आनी खंय तरी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंटाचेर येवन आमी थांबतात हो सिजन पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंटाचो आतां म्हाका दिसता इलेक्शनाची वारी व्हांवपाक सुरवात जाल्या आनी कोण कोणा भितर कितलो इन्वेस्ट करता तेंय बी आमी जशें आतां फुडली रावंड टेबल जातली तशें तुमकां सांगत रावतले आज आमी इन्वेस्ट गोवा वयल्यान सुरू केल्लें टू इन्वेस्ट पॉलिटिकल पार्टीचेर थांबतात पांडुरंग किशोर सुयश जोयल थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार